ओंदूच्या पावसात भिवपाची गरज ना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान व्हडा आत्मविश्वासान सांगिल्ले। पूण स्मार्ट सिटी बुडलीच। कुशीचे तालिगांवचे वाठारात सरकाराचे बालरथ रोमले। गोवा मेडिकल कॉलेजी कडले सबवे न्हयावरी व्हांवताले। रायबंदर घरा बुडली। पळयात पावसाचो प्रकोप आनी सरकाराचे गचाळ नियोजन। बोगचे पडले ते पसरकारांक आनी सर्वसामान्यांक। I'm here in Panjim on the 18th June road where it has just been about an hour of heavy rainfall, and as you can see behind me, the streets have begun flooding. Now the Chief Minister had assured that Panjim would not flood this year come monsoons, but as it can be seen, the street of 18th June road has flooded yet again this year. Now a major question has come as to how was the smart city project supposed to alleviate this, and what sort of supervision was going on during the time of the smart city works that it has resulted in no help whatsoever. There are shopkeepers that are trying to remove the water out of their shops. Pedestrians are now facing trouble, not knowing especially where there are potholes, where there are drains that are left open. And this area was cordoned off with barricades earlier, but water has receded a little bit owing to the reduced activity in rainfall. However, now on ground was Valmiki Naik, who was kind of attacking the government, saying that despite all their statements, all their assurances, nothing has come to fruition. Now again, it is to be seen what the authorities have to say on this, as despite the Chief Minister's assurance, Panjim is flooding yet again. ती मतां घेतात, निवडून येतात आणि मागीर घरा बसतात पावसात। सो हांव खूब वायट दिसता, कित्याक पणजेकार जेन्ना वोट मारतात तेन्ना कितें तरी एक आशा घेवन वोट मारता की ह्या वेळा तरी पणजे बुडची ना म्हणून। पूण आज पळयलां की पयलीं 5-6 जागे बुडटाले, आतां 10-12 जाल्ले आसा। आनी हांवें जेन्ना स्मार्ट सिटीचें काम चालू जाल्लें तेन्नाच हांवें एक अनाउन्समेंट केल्ली की ह्या वेळा फक्त उदकाचोच पूर न्ही, पूण सुवेजीचो पूर सुद्दां येवपाचो आसा। कित्याक आमी पळयलां की जे पणजे पयलीं स्मार्ट सिटी आशिल्ली ती स्मार्ट सिटी मोडून ताजो नाश करून ताजे ड्रेनेज, ताजे सुवेज, ताजे वॉटर पायपलायन सगळें वाट लावन आज ही दशा केल्ली आसा ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारान। सो पणजेकारांनी खरें चिंतचें, कित्याक जो आमदार बाबूज मनसरात निवडून आयला तो थंयच दिसना, तो घरा बसला। कित्याक तो भायर आयलो जाल्यार तो भिजतलो, पावस पडटा आतां, आनी पणजेन आयल्यार तो बुडटलो। वायट आनिकूय दिसता, कित्याक दुसऱ्या नंबराचेर जो आशिल्लो 6-6 हजार मतां घेवन तो सुद्दां तुमकां दिसचो ना। आनी खूब वायट दिसता की 12-12.5-13 हजार पणजेकारांनी ज्या लोकांक मतां मारली ते तुमकां दिसलें ना, पूण 800 मतां पडिल्लो आज तुमच्या खातीर हांगा उबो आसा पावसान। पणजे पाट्यावयल्या EDC बिल्डिंगे कडलो महापूर पळयात आनी रायबंदरची हुवारात उदकापोनाक आयिल्ली घरां। भिवपाची गरज ना म्हणिल्ल्यांनी भविष्यवाणी चुकली काय गणितां चुकली? आतां बोगता कोण? आयकात पसरकाराच्यो हुयेली। सरकाराक दिल्ले श्राप। तालिगांव गॅस लायनी खातीर पावसा आदी रस्तो खणून सोडिल्लो। आमदारान सांगिल्ल्या प्रमाण गोंयांत जातले G20क लागून झुजा पावंड्यार काम केल्ले खरे, पूण नियोजन नाशिल्ल्यान केल्ले फोडाफोडीक लागून आतां कितें अवतिकाय जाल्या पळयात। महाभारताच्या झुजात कर्णाचो रथ मुंगरिल्लो, तो पूर्वनियोजीत आसलो। G20 खातीरच्या झुजात सरकाराचो बालरथ अशे तरेन रोमला। हो खंयच्या कंत्राटदाराचो पूर्वनियोजीत प्लॅन म्हणपाचो? अत्र एवरी वर्सा तुमकां हो त्रास जाता? गाडी मारून जाता कितें सोल्युशन कितें हाका? सोल्युशन तांकां विचारपाचें।
This is Bhagwati Provision Stores, Purnamri Bandar. See the condition of water. माल भीतर पिटा Is this a smart city? This is Vidya Aldankar. See how she's. Yeah. ये खासन लेके आलो भाई This is near our Rolando's house, our group member. Mr. Rolando. See, the water has been सगळे एकटे झाला उदक आणि हे बोलेश्वराले घर आहे भाई त्याच्या घरान सगळे उदक गेला आहे भाई घरान पळय आख्या घर पडला अशे खुबशे कंप्लेनी येयल्या ज्या खुबशा जाणांच्या घरांनी उदक गेला सो ही स्मार्ट सिटी आमकां इल्ली म्हारग पडोंक लागल्या हां तेजे घरान पळय आख्या घर पडला पळय घालया फकस सो आतां आमी मातशे बोलेश्वराल्या घरा कडेन या बोलेश्वर गोवेकर कितें जालां तें तुमकां दाखयता हे पळय हे बोलेश्वर गोवेकराचें घर तेच्या घरान हें उदक भरलां लायफान केन्नाच अशें उदक भरोंक नासलेलें फर्स्ट टायम हें उदक हे पळय कावन्सिलराक हांव रिक्वेस्ट करता कितें तरी करचें फाल्यां सकाळीं ताणें उठून हां हे पळय घरान उदक येयलां पळय सगळें हांवें सांगलें ठेवून सगळे हे पळय सगळ्या रुमांनी तेजें उदक भरलां हे पळय मुद्दाम अशें आमी रायबंदरान केन्ना पयलीं पळोवंक ना हे पळय हो एक रूम आहा तेंचो हे पळय सगळें बुडलां हे पळय हे पळय आयदनां कशी उठता ती पळय आनी हो गोवा मेडिकल कॉलेजी कडलो दर्यांत रुपांतर जाल्लो सबवे हांगा व्हडयो घालपाच्यो तितल्योच उरल्यात गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, सुभाशीश गोवेकार, सृष्टी अतानीकार, जवाहर बर्वे आनी निखिल जल्मी.